सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटीन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या क्रिस्तिना बार्बोजा तिच्या 3ऱ्या वर्साचो उगडास करून देवान तिका सर्गीचे सूख फावो करूंक हे भेटीन मागुया. आयज आमच्या मागण्यांत दवरुया. एजमन कुलासो आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता. देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. कांदामाल भाव भयणीनो आमकां उगडास आसतलो 17 वर्सां आयज भरता आनी थंय जे 7 इनोसेंट क्रिस्तांवांक बणकणीन घातलेले गेल्ल्या वर्साक तांकां 11 वर्सांनी बेलीचेर सोडलेले ते तांणी जो एपील घातलेलो आसा तो कोर्टान आजून पासून मानून घेवंक ना वो तांकां ती केस तांचे वेली आजून पासून काडूंक ना. इनोसेंट क्रिस्तांवांचेर एक आरोप घातलेलो एक स्वामी जाचें मरण जाल्लें तें ह्या क्रिस्तांवांचेर घातलेलें. बेश्टोच उगडास करता कशे भाशेन आमच्या देशान असल्यो वस्तू घडटात आनीक नीत जी सगल्यांक एक सारकी मेळूंक जाय ती सारकी मेळना. निती पासत मागुया. आमच्या क्रिस्ती धर्माच्या सगल्या झुजाऱ्यां पासत मागुया. आमचे क्रिस्ती भावार्थी तशेंच जे कोण आमकां सतायतात जे कोण आमचेर अत्याचार करतात आनी आपणाचोच शेक चलोवंक सोदतात तांचेर मनाचेर उजवाड घाल आनी तांकां जें कितें बरेंपण आसा तें फावो कर. तशेंच नीत सगल्यांक फावो कर म्हूण आमी हे भेटेन मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमचे देवापाची आनी आमचे सुमेश क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सव्या आसो. जेजू म्हणटा दोश शास्त्री फारिज्यो तुमकां सांगता तें करात पूण ते कितें कोत्ता तें तुमी करिनाकात. ते सांगता तें करात पूण ते कितें कोत्ता तें तुमी करिनाकात. कित्याक ते दुसऱ्यांक सांगतात पूण आपुणूच पाडिनात. तर आमी दुसऱ्यांक सांगता तें आमी पयलें पाडूंक जाय वेळांत बांदून. हें खरी ऑथॉरिटी. जेजूक ऑथॉरिटी आहली कित्याक अधिकार आहलो कित्याक सांगतालो तें आपूण पयलो पाडटालो. तर हें मनान दवरुया आनी मिसांत वांटो घेवया आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांट्याचे खात्यान पातकां उरकून घेवया. हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बेगीन सदांच कुवामरी सगल्या देवतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्प्रद्या लागीं कितें करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भुगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सुमिया काकूट कर. क्रिस्ता काकूट कर. सुमिया काकूट कर. प्रार्थुया. भोव दयाळ बापा क्रिस्तीन तुजे दुवेच्या मरणाच्या दिसाचो आमी आयज उगडास कोत्ता. जमीत मेन नासले काकुतीन तिका वेंगोय आनी भोगतां संगाती सासणाचें सूख फावो कर. आमचे सुमयाचे पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सव्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकवटान शेत राजवत चलयता सासणांच्या सासणां.
रुताच्या पुस्तका वेलें वाचप. नियोमीक गोवाचे वाटेन एक सोयरो आसलो, बो गिरेस्त आनी एलिमेलेकाच्याच घराण्यांतलो. ताचें नांव बोआज. मोआबीत रुतान नियोमीक म्हणलें, म्हाका वचून दी गे आनी म्हाका बरे भाशेन घेयत त्या मनशा फाटल्यान कोणसो पुंजायता. तिणें तिका जबाब दिलो, वच गो म्हजे धुवे. ती गेली आनी शेतान वचून लुंप्या फाटल्यान कोणसो पुंजावूंक लागली. तिचे नशिबान तो शेताचो कुडको एलिमेलेकाच्या घराण्यांतलो बोआजाचो आसलो. बोआजान रुताक म्हणलें, म्हजे धुवे, आयक आनी सांगता तें समजून घे. ह्या शेता भायर दुसरे कडेन आनीक कोणसो पुंजाय नाका, ना म्हूण हांगासरली कोडसोरो नाका. म्हज्या कामाऱ्यां चाकरां बरोबर राव. तीं लुंवतात त्या शेताच्या कुडक्यांचेर दोळो दवर आनी तांच्या फाटल्यान वच. तुजे वाटेक वचना जावंक हांवें म्हज्या चाकरांक आज्ञा घाल्या. तुका तान लागल्यार चाकरांनी उदक काडून भरलोल्या आयदनांतलें घे. तेन्ना जमनीर सोरपोट पडून रुतान बोआजाक म्हणलें, हांव पोरकी आसतना तुवें म्हजेर नदर घालच्याक हें भाग म्हाका खंयचें? बोआजान जबाब दिलो, तुजो घोव मरतोच तुजे सासूमांय लागीं तूं कशी वागली ताची म्हाका सगळी बरी खबर आसा. तुज्या बापायक, तुजे आवयक आनी खाशा तुजो जल्मा देश सोडून तुवें आदीं केन्नाच ओळखूंक ना त्या लोकां मदें तूं जिवूंक आयली तें हांव जाणां. उपरांत बोआजान रुता कडेन लग्न जालो आनी तिका आपली पतीन करून घेतली. आनी ती एकठांय जातोच सर्वेस्परान तिका गर्भेत जायशी केली आनी तिणें एका भुरग्याक जल्म दिलो. बायलांनी नियोमीक म्हणलें, सर्वेस्पराक आर्गां, कारण ताणें मेल्ल्याक आपणाचे सुवातेर आपलें नांव इस्रायेलांत सांबाळूंक आयच्या दिसा लागशिल्ल्या सोयऱ्या विरेत दवरूंक ना. हो भुरगो तुका बुजवण दितलो आनी तुजे उत्तार पिरायेर तुजो आदार जातलो, कित्याक तुजो मोग करता आनी तुका 7 पुतां परस अदीक वर्ती जावंक आसा ते तुजे सुनेक एक पूत जल्मला. आनी नियोमीक भुरग्याक आपले ओंटींत घेतलो आनी आपलोच पूत कसो ताका धरून ती ताचो परमास करूंक लागली. आनी शेजाराच्या बायलांनी ताका एक नांव घालें. ताणीं म्हणलें, नियोमीक एक पूत जल्मलो आनी ओबेद म्हूण ताका नांव दवरलें. तो जेसीचो बापूय आनी हो दाविदाचो बापूय. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब, सर्वेस्पराची भरती करतल्यांक असलें भाग फावो जातलें. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्पराची भक्ती करतल्यांक असलें भाग फावो जातलें. सर्वेस्पराची भक्ती करतात तीं सदां ताच्या मार्गान चलतात तीं खरेंच भागी. तुज्या हातांच्या कश्टांचें तुका खावंक मेळटलें. तूं सुखीर जातलोय आनी तुज्या सगळें बरें जातलें. जबाब, सर्वेस्पराची भक्ती करतल्यांक असलें भाग फावो जातलें. तुज्या घराच्या वण्टी भितर सुफल दाकांची वाली परी फुलतली तुजी गोडकान. जैतुनाच्या फांट्यां सारकीं तुजे भोंवती जेवणाक बसतलीं भुरगीं तुजीं. जबाब, सर्वेस्पराची भक्ती करतल्यांक असलें भाग फावो जातलें. सर्वेस्पराची भक्ती करतल्यांक असलें भाग फावो जातलें.
सगळ्या तुज्या जिवितांत सिंहनांत थावन सर्वेस्पर तुजेर आशिर्वाद घालो. सुकेस जाल्ल्या जेरुजाल्यांत तुज्या नातरां पोंतरांक पोलिवंक तुका फावो जावं. जबाब: सर्वेस्पराची भक्ती करतल्यांक असलें बाब फावो जातलें. उडकार. एकलोच तूं बाप स्वर्गार आसा तो, आनी क्रिस्त एकलोच तुमचो गुरू. सर्वेस्पर तुमचे सव्य आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. लोकां आनी आपली सिसां कडेन उलोवन जेजून म्हळें, मोइजेसाच्या आसनाचेर दुरशास्त्री आनी फारिझेव बसल्यात. म्हणटच ते तुमकां सांगतात तितलें तुमी करात आनी पाळात, पूण तांच्या कर्तुबां प्रमाणे तुमी चलूं नाकात. कित्याक ते हेरांक सांगतात ते आपुणूच करिनात. जड आनी तोल नजो तसलीं ओजीं ते बांदतात आनी हेरांच्या भुजांचेर घालतात, पूण ती उबारूंक आपलें बोट लेगून लायिल्लें ना. मनशांक दाखोवंक सगळे आपल्यो कन्यो कोत्तात, देखून मंत्रा पत्राचीं पदरां रुंद रुंद करीत आसा आनी आपल्या आंगोसराचे गोंडे लांब लांब करून भोंवतात. जेवणाक पयल्यो सुवात्यो, देवस्थानांनी पयले वयले जागे, तिणट्यार आपणाक लोकांक सालाम करप आनी आपणाक गुरू म्हणून घेवप इश्ट तांचे आसूच. पूण तुमी जाल्यार तुमकां हेरांनी गुरू म्हणून पाचारून म्हूण आशेव नाकात, कित्याक तुमचो गुरू एकलोच आनी तुमी सगळीं भाव भयण. संवसारांत कोणाकूच तुमचो बाप म्हूण म्हणाकात, कित्याक तुमचो बाप एकलोच आनी तो स्वर्गार आसा. आनी तुमी आपणाक गुरू म्हणून घेवन नाकात, कित्याक क्रिस्त एकलोच तुमचो गुरू. तुमचे भितरलो कोण व्हड तो तुमचे सेवक जावचो. आपणाकूच उंच काडटा ताका देव कालावडयतलो आनी आपुणूच कालतो जाता ताका देव उंच काडटलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. आमी पयलें वाचप रुताचे पुस्तका वयलें आमी आयकलां. इनां आमकां मेळटात. रूत, नोएमी, मागीर बोआज इनां आमकां मेळटात भयणान भावान. कोण तीं? नोएमी दोग जां पूत आहले आनीक हे पूत दोग जां चेवडां लागीं काज जाले. पयल्याचें नांव ऑफ्रा, दुसऱ्याचें नांव रूत. पूण दोगांयचेय घोव मेले. हे दोग जां पूत नेमीचे मेले तेन्ना नेमीन सुनाक सांगलें, तुमी तुमचे फामिलीशी वसात, कित्याक तुमकां भुरग्यां ना कांय ना हांगासर. तुमी वसात पूत तुमच्या घरा फामिलीशी वसात. ऑफ्रा गेली फामिलीशी, पूण रूत वचना जाली. ऑफ्रा वतूच नोएमी रुताक सांगलें, तूंय वच, तुजी उनी गेली, तूंय वच तुज्या घरा. ना हांव वेचिना. तुका एकसुरी सांडून हांव वेचिना. तूं आहा थिंगा हांव आसतली, तूं वेता थंय हांव वेतली.
पूण तुका सोडची ना. तर रूथ सासमाय बराबर रावली आनी तेन्ना बराबर रावली तेन्ना तिका दिसलें रुताक शेतांत वचून काम करपाचें. शेतांत वचून काम करपाचें आनी शेतांत बिळांत बांदूं हें शेत सोयऱ्यांच्या नयमीच्या सोयऱ्यांचें बोआज म्हणटा तांचें. आनी रूथ थंयसर वेता, शेतांत वेता, बरे भाशेन काम करता. आनी तो सांगता, बोआज सांगता ताका कितें गरज पडल्यार थंयसर आहा, माग चाकरां लागीं माग, तुका उदक जाय पिवपाक, कितें खावपाक जाय तांच्या लागीं माग. आनीक हे भाशेन रूथ चलता बिळांत बांदूं. आनी रूथ चलता आनी बोआज रुताच्या मोगान पडटा. रुताच्या मोगान पडटूच रुता लागीं काजार जाता. आनी रुता लागीं काजार जातूच ताका भुरगो जल्मता ओबेद. ओबेद कोणाचो बापूय? जेसेचो बापूय. जेसे कोणाचो बापूय? दाविदाच्या नेरांचो बापूय. म्हण देव कशें मांडटा तें पळय. जेन्ना रुतान म्हणलें हांव म्हजे सासूमांयक सोडून वेचिना, हांव ताच्या बरोबर रावतली, ती एकली पडटली, हें देवाक बरें दिसलें. जायत्यो आमच्यो कन्यो धाकट्यो धाकट्यो खऱ्यो पूण देवाक बऱ्यो दिसता त्यो. आनी तें बरें दिसलें. रुता उदेशी ओबेद जल्मलो आनी ओबेदा उदेशी जेसे जल्मलो. आनी जेसेक पूत जालें आनी तांतलो एकलो देवान विचून काडलो दावीद पादशाह. दावीद पादशाचे कुडींतलो सरवंडार येतलो ही देवाची मांडावळी. आनी सगळें घडलें कित्याक रुतान बरो तो रस्तो धरलो. आपणा सासूमांयक सोडून घरा वचूंक ना, आपणाचे माय पायचेशी काजार जाल्यार थिंगा आसतली. तर हें जावन आसा देवाचें देणें जे धाकल्यो धाकल्यो आमी वस्तू कोत्ता तेन्ना. आयज जेजू म्हणटा मोइजेसाच्या आसनाचेर दोशास्त्री आनी फारिझेव बसल्यात म्हणटच ते तुमकां सांगता तितलें तुमी करात आनी पाळात, पूण तांच्या कर्तुबा प्रमाणें तुमी चलूं नाकात, कित्याक तेरांक सांगता ते आपुणूच करिनात. बिळांत बांदूं मोइजेसान अधिकार दिलो जोसुआक. जोसुआक अधिकार दिलो लॅल्डेस जाणट्यांक. जाणट्यान अधिकार दिलो प्रवाद्यांक. प्रवाद्यांनी अधिकार दिलो फारिझेव दोरशास्त्रांक. हे भाशेन चलतालें बिळांत बांद, हे भाशेन चलतालें. पूण हे कायदे दोरशास्त्र फारिझेव मोइजेसाक 10 मानामेन दिले, ते आनी वाडयत 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 गेले बिळांत बांद. ओजोन पोरजेचेर ओजोन इतले कायदे कशे पाडटले पोरजा. हो धर्म न्ही. कायदो म्हणटा तो धर्म न्ही. कायदे जाय आमकां. आमी तर बरे भाशेन चलतले. कितले पोस्ट आहात, सायन आहात आमच्या रस्त्यांचेर, हे कायदे जाय. अमकी स्पीड टू सांबाळ, हिंगा इस्कॉल आहा, हिंगा हॉस्पिटल आहा, हे कायदे जाय. आमकां वॉर्निंग्स दवरता रस्त्यांचेर. हे भाशेन आमकां कायदे जाय जिवीत बरें चलतलें जाल्यार. पूण कायदे बरोवन 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 ओजोन जाता तशें न्हय. त्या पासत जेजू म्हणटा आयकात, कित्याक ते मोइजेसाचे सुवातेर येयल्या दोरशास्त्री. आयकात तांचें. पूण ते कोत्ता तें करिनाकात. ते कितें करताले? अशें करताले, मनशांक दाखोवंक सगळे आपल्यो कन्यो करतात, देखून मंत्रां पत्रांची पदरां रोवन रोवन करीत आसात, आपल्या आंगवस्त्रांचे गोंडे लांब लांब करून भोंवतात. जेवणाक पयल्यो सुवात्यो, देवस्थानांत पयले वयले जागे, तिंट्यार आपणा लोकांक सालाम करप आनी आपणाक गुरू म्हणून घेवप ही तांच आसूच. म्हणटा शो, सगळो शो, भितर कांय ना.
भितर बदलप काय ना, सगळो भायल्या शो वेळांत बांदून. पूण जेजू म्हणटा, तुमी जाल्यार तुमकां हेरांनी गुरू म्हणून पाचार म्हूण आशेव नाकात, कित्याक तुमचो एकलो गुरू आनी तुमी सगळीं भाव भयण. संवसारांत कोणाकच तुमचो बाप म्हणूं नाकात, की तुमकां एकलोच बाप आहा स्वर्गाक. आनी तुमी आपणाक गुरू म्हणून घेवं नाका, कित्याक तुमचो एकलोच गुरू जेजू. तुमचो भितरलो कोण ओड तो तुमचो शेवूक जावचो. आपणाकूच उंच काडटा तो ताका देव खाला उडयतलो, आनी आपुणूच कालतो जाता ताका देव उंच काडटलो. हें जेजू आयज सांगता. कोणाकूच बापूय म्हणूं नाका. कोणाक चेडूं म्हज्या लागीं सोलना बांदा आसतना विचारूंक लागलें, हांव कपेलां आहलो बांदा सोलना. शेला म्हणलें, फादर तुमकां फादर कित्याक म्हणटा? हिंगा बरयल्या कोणाकूच फादर म्हणी नाका म्हूण, बापूय म्हणी नाका. तूं कित्याक म्हणटा? आमचें काळीज सर्गीचे बापा भाशेन जावपाक. आमचें काळीज देवान आमकां दिलां तें आमचें काळीज वयर बाप आहा ताचे भाशेन करपाक. आमकां बापूय म्हणटा, आमकां फादर म्हणटा. अधिकार चलोवपाक न्हय, पूण समजणी समजोंक, एक एक मनशाक समजोंक. सर्गीचो बाप समजता एक एक मनशाक. आवय 4 जाण भुरगीं आहा, ते 4 जाण भुरगीं 4 भाशेन आवय जाणा. आनी एक एक भुरग्या प्रमाणे ती आवय भुरग्याक समजता. हो म्हजो भुरगो अस्कोत, हो म्हजो भुरगो तितलो हुशार न्हय, हे भाशेन आवय समजता. हेच भाशेन आमी फादर म्हणटा, कित्याक आमचे फिरगोसकारांक आमी समजूंक जाय. सगळे फिरगोसकार एक भाशेन न्हय, अस्कोत आहात, पातकी आहात, हुशार आहात. म्हूण एक एक मनशा सगळें आमी ते प्रमाणे चलूंक जाय. गाणं तयारीच्या वेळार आमी गायन घेवया. C7 पेज नंबर 31. C7. म्हजे भाव भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवापाक मानता असलें जा म्हूण मागुया. सर्वेस्परा क्रिस्तीन देवेच्या मरणाच्या वार्षिक दिसान तुका वंपता. त्या फारीकपणाच्या आनी वाखाणण्याच्या योजना वरवीं जे भक्तां बराबर सासना तुका वाखाणूंक दयाळपणी तिका व्हर. आनी आमची कालती मागणी मानून घे. हें मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमची सव्य आसूं. आमची काळजां उबारया. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारा आनी सासनाच्या देवा, सर कडेन आनी सर टायम तुका दिनवासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो.
आमचे दिनवासने तुका कसलीच गरज ना, तरी आमी तुका दिनवासता जाल्यार हें तुजेंच आमकां नेक देणें. आमचे दिनवासने प्रार्थना तुजे वडवील बिलकूल चडना असलें प्रार्थना करून क्रिस्ता आमचे सुम्या वरवीं आमी जे कृपेन वाडत वेता. देखून सर्ग आनी संवसार देवतांचो दरबार तुजो मान भोवमान दिता. तांचे बरोबर आमी जे कीर्तन निरोतरींग गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोड तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमचे सुमेज क्रिस्ताची कुडी आनी रगत. आपलीच कुशेन कोश मारोंक सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेज परें जेवण जातूस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ते आपल्या शिसांक दिले आनी म्हटलें, तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सास्तीक कराराचें रगत, पातकाचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारयतलें. हें म्हजी गुडासा करार. भावार्थाचो घोटपर घोटुया. बापाच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फावो केलें दिवंक आमी तुका दिनवासता. आनी जेच कुळार गो शिवतेल्या आमा समेस्ताक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी लिओ आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवडी बापा, सिमियो आमच्या आदारी बिस्पा आनी सगल्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. सर्वेस्परा तुजे चाकोनी क्रिस्तिनाची काकूत कर. तिका ह्या संवसारांतली 3 वर्सां फाटीं तुवें आपोवन वेली. जशी पवित्र इस्तना वरवीं जेजू बरोबर ती मेली, तशीच ताचे बरोबर ती पुनर्जिवन जावं. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यात त्या सगल्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जालोल्या सगल्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुतां, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यात त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजुताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान उदार बापा सर्व नोंद बेबू तुका सासनांच्या सासना.
देवाक रुताची कोन्नी बरी दिसली. तुका हांव सांडची ना. तूं एकसुरी पडटली. तूं आहा थिंगा हांव आसतलीं. तूं वयता थंयसर हांव वयतलीं. आनी देव रुताक विचून काडटा दाविदाचे कुडींतलो जेजू येवपाक. तर आमी धाकल्यो कोन्यो कोत्ता त्यो बरे भाशेन उदारपणान करपाक. आनी देव आमकांय जाय तें दितलो हें मनां धरून आमचे आपा म्हणुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी सगळ्यां जाता तशी सत्तान जावं. आमचो दिसपटो गिराय जायत आमकां दी. आनी आमी आमचे चुकलेल्या दोशीता तशी आमची पातकां बंदोबस्त. आनी आमकां वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दयाकडे जिवितां सवस्क्या आमकां दी सर्गीच्या सुखाक. आनी आमच्या सरोंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आनी बरवाशान अतिरिक्त हांव तर आमकां जुदार काकुतीन सर पातकांनी सुटोय आनी सर आकातांतली वाटाय. सुमेस क्रिस्ता दवरता म्हणलें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयसुबेचे बाड ते दीस घाल. ताचे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका कोडान सांबाळ. सो शेत आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्य आसूं. एकामेकाक मायमोगान आमी शांती दिया. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढतले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढतले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी. ओ जेजू ह्या शिडी संवसाराचें पाप काडटा. ते शिडीच्या जेवणाक वांटो घेतात ते आमी सगळीं सुभागी. आत्मिक कुमया खातीर मागणे. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता. आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवं आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवं शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू. हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
प्रार्थुया. प्रिचे बापा क्रिस्तीन तुजे दुवे खातीर भेटयल्लें बलिदान आनी आमची मागणी तुवें आयकून घेया. आमचे काकुतीन तुजे पातकांची सर कोतां दोन कार म्हण मागता. क्रिस्ता आमच्या आस्म्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसूं आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचे आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. शेवटाक आमी गायन घेवया E3 पेज नंबर 77 सो 1 7वो श्लोक.